गोवा फॉरवर्ड पक्षाची म्हापशा बसका जाली। म्हापशा गांवची उदरगत जातली जाल्यार जनतेन बदल हाडपाची गरज आसा। भाजपा सरकाराक ह्या वेंचणुकेत बुद्ध शिकोवपाक गोंयची जनता तयार आसा, अशें ह्या वेळार गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी म्हटलें। ह्या वेळार गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर तिमले, आमदार विजय सरदेसाय, प्रशांत नायक आनी हेर मानेस्तांव हजर आसले। आरडेक्सवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। आणि तांकां दिसता की आमी पयशांनी लोकांक ते घेवंक शकतात, नाजाल्यार धर्माचो वापर करून लोकांचे भितर फूट हाडूंक शकतात। आणि एक गॅरंटीचेर हे पसून फाल्यां पचत ना पचत म्हणून ताणी ते अगरवालाक धरून एक दुसरे टोपिकाक हाडिल्ले आहा। हे टोपिकाक इतल्याच हाडल्या, हे जिखूंक येनात, हांकां इलेक्शन जिखपाचें ना, हांकां 6% वोट शेअर जाय। नॅशनल पार्टी म्हणून रिकॉग्निशन जर मेळपाक जाय जाल्यार एक पक्षाक 6% वोट शेअर जाय पडटा। म्हजो प्रश्न आहा आम आदमी पार्टीक, उत्तर प्रदेशात बरा इलेक्शन आहा, तो कित्याक वचना तुमी? कित्याक वचना? काय इतले गोंयकार सवाय पडल्या? तशें पळोवपाक गेले जाल्यार सरकार उल्लू म्हणटे भैया म्हणटात, हा? पूण गोंयकारां येवन तुमी कानार घालपाक फुडें सरल्या। युपी वचना, कित्याक वचना युपी? युपी अशेंच कोणेय वचून जर शाबादा पळोवपाक लागले जाल्यार तरी ते खापायतात आनी पडते धाडटात, ते ओगी नासतात। आनी गोंयकार जाले यो यो आयकुया। एक रिजनल पार्टी न्ही, इट इज अ रिजनलिस्टिक पार्टी। म्हणजे प्रादेशिकता घेऊन फुडें वचपी गोवा फॉरवर्ड ही घटक राज्यानंतर पहिलीच पार्टी। गोंयकारांक एक संवय, किती संवय गोंयकारांक की म्हणपाची आप पहले। आनी गेली 55 वर्सां आमी आप पहले करीत आसात। आनी त्या खातीर दिल्लीच्यान लोक येतात, हांव पार्टी विशीं उलयना, पार्टी विशीं उलयना, दिल्लीच्यान लोक येतात, दिल्लीच्यान IAS ऑफिसर येतात, दिल्लीच्यान पुलीस ऑफिसर येतात, दिल्लीच्यान राजकारणी येतात, आनी 2 वर्सां 1.5 वर्स भितर त्यो कोट्यांनी गोंयची प्रॉपर्टी विकती घेवन उडयतात, कित्याक सदां पयले म्हणटात। आतां 55 वर्स नंतर एटलीस्ट एक वेळ आयला म्हणपाक आतां आप पयले न्ही, आतां गोंयकार फर्स्ट आनी गोवा फर्स्ट म्हणपाचो। आपलो फाउंडेशन घालपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा, कारण इतले वर्सां आमी पळयतात की हांगा 15-20 वर्सां जालीं एकटो जाग्यार बशिल्लो, आनी ताका जर देंवयतले आनी खरे तरेन म्हापशेचें उदरगत जर करतले जाल्यार एक युवकांची टीम, एक महिलांची टीम, तशेंच एक गट आशिल्ले एक ब्लॉक, एक पक्षाची आमकां गरज आसा विरोधान। आज ताका कित्याक चान्स पडलो? कारण इतले वर्सां हांगा विरोधात सगळे थंड आसात, एक तर ताच्या बरोबर फिक्स आसात, नाजाल्यार ताका भितात। राजकारणान भिवून कांय जायना, राजकारणान जर आसा जाल्यार गट दाखोवपाची गरज आसा। आनी म्हणूनच आमचे जे मेंटर आमदार आसात, बाब विजय सरदेसाय म्हणत, रोहन तशेंच नरेश, हांच्यांनी गेले 4 वर्सां विधानसभेन सातत्यान सरकारेक धारेर धरले। खंयच वयर चड नासतना एकूच फ्लोवाचेर प्रत्येक गोष्टीचेर प्रत्येक स्कॅमाचेर सरकाराक भाग पडले, एक्सपोज केले। हे सरकाराक कळपाक जाय म्हापशेच्या की गोंया परिस्थिती किती जाला ती। व्हडले मेळावे घेतले, महिला मेळावा, ओबीसी मेळावा, एसटी मेळावा, आणि कसलो मेळावा घेतला म्हण गोंयच्या लोकांचे प्रश्न सुटनात। गोंयचे लोक आज जे भोगतात, गेल्या 4.5 वर्सां जे भोगत आयलात, हाजी पुरेपूर तांकां जे कितें दिवपाक जाय इन रिटर्न व्याजा सकट तांकां कितें दिवपाक जाय ते 2017च्या निवडणुकेक दिवपाक गोंयकार लोक तयार जावन आसा। येता काळात पळयता केन्ना निवडणूक, आनी हांकां सारखे चाबूक दिवपाचें म्हण